दर एका झाडाची नोंदणी करपाची गरज आशिल्ल्याची मागणी कांय आमदार आनी संघटनांनी केल्ली, पूण प्रत्यक्षांत दर एका झाडाची नोंदणी करप शक्य ना। ह्या खातीर 12 वर्सांचो कळाव लागतलो आनी 100 कोटी रुपया खर्च जातलो। हो प्रकल्प खंयच्याच स्थितीन परवडपा सारको ना। हाका लागून आमची बाकीची कामां आडकून उरतली म्हूण राना मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। रूख संवर्धन दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मंजूर जाल्या उपरांत विश्वजीत उलयतालो। ताच्या म्हणण्या प्रमाण झाडां मेजणी हो एक धवो हत्ती जावन उरतलो अशें आसलें। धिर्यांचे बिल हाच्या पयलीं 2009 आयिल्लें। अलेक्स रेजिनाल्डान तेन्ना हें बिल हाडिल्लें। अलेक्स रेजिनाल्डान त्या वेळार मांडिल्लें बिल विधानसभेन मंजूरूय केल्लें। ते एसेंटा खातीर राष्ट्रपतीक धाडून दिल्लें, पूण राष्ट्रपतीन ताका एसेंट दिलो ना अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेच्या निमण्या दिसा सांगलें। बाणावलेचो आमदार वेंज वेगसान दाखल केल्ल्या धिर्यो बिलाचेर मुख्यमंत्री उलयतालो। खरें म्हळ्यार धिर्यो ही एक लोक परंपरा, गोंयची लोक परंपरा अशें विजय सरदेसायान विधान केल्लें। तशेंच वेंझीन खासा करून हें बिल विधानसभेन मांडिल्लें, पूण ह्या बिलाक मुख्यमंत्र्यान फावो सारकी जाप विधानसभेन दिल्ली आसा। गरीब रेशे सकयल्या लोकांक वर्साक 3 फुकट सिलिंडर दिवपाची येवजण जुलय म्हयन्यांतूच सुरू जातली अशें उत्तर सरकारान हालींच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनांत दिल्लें आसलें तरी ह्या म्हयन्यांतूच फुकट सिलिंडर दिवपाची प्रक्रिया सुरू जातली अशी म्हायती मंत्री गोविंद गावडेन दिली। शुक्रारा दिसा जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनांत अनुदानीत मागण्यांक मान्यताय मेळ्ळी आनी अर्थ खात्यानूय ह्या येवजणेक वेवस्थीत मान्यताय दिल्या। देखून फुकट सिलिंडर दिवपाची प्रक्रिया आता बेगीन पुराय जातली। फकत अनुदानीत मागण्यांक मान्यताय दिवपा खातीर ही येवजण आडखळ्ळी। राज्यान गरीब रेशे सकयल्या लाभार्थ्यांचो आंकडो 37,000 आसा आनी ह्या कार्ड धारकांक फुकट सिलिंडर दिवपाची येवजण चालीक लावपा खातीर वर्साक 24 कोटी रुपया खर्च येतलो अशेंय ताणें ह्या वेळार सांगलें। काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी आयतारा सिलिसोल कॅफे आसगांव म्हापशा हांगा ह्या वाठारान आशिल्ल्या स्मृती इराणीच्या हॉटेला भायर निदर्शनां केली। स्मृती इराणीच्या बेकायदेशीर हॉटेलाची जो मेरेन चवकशी जायना तो मेरेन हॉटेल बंद दवरपाची मागणी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केल्या। तुम्ही पळोवंक शकतात काँग्रेसीचे फुडारे आनी कांय कार्यकर्ते ह्या वेळार थंयसर आंदोलक जाल्ले दिसून येता। सगळ्यांनी आपल्या हातान बोर्ड घेतल्यात आनी ते हे हॉटेल बंद करपाची सेगीत मागणी करीत आसात। धा दिसांचे पावसाळी अधिवेशन शुक्रारा दिसा सोंपलें, पूण ह्या अधिवेशनात मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेस पुरायपणान अपयशी थारल्या। काँग्रेसीचे ज्येश्ठ फुडारी दिगंबर कामत आनी मायकल लोबोचेर पक्षानूच अपात्रताय याचिका दाखल केल्ल्यान हे दोनूय फुडारी अधिवेशनात कसल्याच तरेची आक्रमक भुमिका घेतना दिसले ना। काँग्रेसीचो ज्येश्ठ फुडारी कालूस फरेरान आनी पयल्याच फावट आमदार जाल्ल्या संकल्प आमोणकरान कांय म्हत्वाचे प्रश्न मांडले खरे, पूण विरोधी पक्ष म्हूण काँग्रेसीचो कसलोच प्रभाव ह्या अधिवेशनात दिसून आयलो ना। अधिवेशन सुरू जावच्या 2 दिसां आदींच काँग्रेसीचे कांय आमदार भाजपान वयतले अशी वावडी गोंयभर पाताळी आनी काँग्रेसीचे दिल्लीचे फुडारी गोंयांत दाखल जाले। काँग्रेसीच्यो बसके उपरांत बसका सुरू जाल्यो आनी भाजपान वचपी काँग्रेसीच्या आमदारांक एकठांय दवरपा खातीर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी धडपड सुरू जाली। काँग्रेस फुटची ना असो दावो एका वटेन काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी केलो खरो, पूण पक्षाच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यांनी
तांचेर अपात्रतायेची याचिका लेगीत दाखल केली. विधानसभेन एक हाती विरोधकांची भूमिका पार पाडली. गोंयकारांचे प्रश्न मांडिल्ले खातीर गोवा फॉरवर्डाचो म्हणयारो विकास भगतान विजयाची तोखणाय केली. विजयान आपल्या अभ्यासपूर्ण प्रश्नांनी सत्ताधारी मंत्र्यांक नाका पुरो करून सोडिल्ल्याचे विकास सांगता. सरकारान जमनीच्या घोटाळ्याची चौकशी करपाक पयल्याच खेपेक खाशेलो चौकशी पंगड तयार केलो आनी अशी 110 सर्वे नंबर जाहीर केल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा विनियोग बिल मांडटना सांगलें. ह्या जमनीच्या मालकांक जी जमीन तांची आशिल्ल्याचो दावो करपाक मेळटा, मात ते हे सिद्ध करपाक अपयशी थारल्यात जाल्यार ती जमीन सरकाराक ताब्यान घेतले हें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार स्पश्ट सांगलां. सरकारान जमनीच्या घोटाळ्या चौकशी करपा खातीर एक स्पेशल टीम म्हळ्यार स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम तैनात केल्ली आनी ह्याच आधाराचेर मुख्यमंत्री उलयतालो. झोनिंग प्लॅन तयार करपा खातीर नवो विभागाचो आस्पाव करपा खातीर सरकारान नगर नियोजन कायद्यान सुदारणा करपाच्या विशया वयल्यान अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा सभाघरांत बरीच चर्चा जाली. 16B आसतना नवो कायदो 17B हाडून हे दोनूय नेम समांतर जावंक शकनात देखून 16B काडून उडोवचो अशी मागणी विरोधकांनी केल्ली. मतदारांनी वेचून दिल्ल्या काँग्रेसीच्या लोकप्रतिनिधींनी एकाच पक्षान रावन जनतेची सेवा करची, तशेंच सत्ते खातीर एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षान वचप टाळपाक जाय. परतून अशे पक्ष बदल करून लोकांच्या मतांचो गैरवापर करपी आमदारांक आनी हेर लोकप्रतिनिधींक आमी योग्य तो धडो शिकयतले अशी शिटकावणी वेगवेगळ्या बिगर सरकारी संस्थांनी दिली. आमदारांचे हे नाटक आमी आतां खपोवन घेवचे नात अशें तांच्यांनी सांगलें. बिरेस्तारा दिसा वास्को पालिकेच्या मुखार धरणे आंदोलन करून ह्या आमदारांचो निषेध केल्लो. नालो आसूं, कॅनल आसूं वा न्हंय आसूं, जर कोण बेकायदेशीरपणान बांद घालपाचो यत्न करता जाल्यार ताका कैद फर्मावपाचो कायदो आसलो. हो कायदो बदलून गुन्यांव करतल्याक फकत तालाव घालपाचो म्हूण ह्या कायद्यान बदल करची अशी मागणी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान केल्ली. ह्या कायद्यान बदल करून गुन्यांवकारांक गुन्यांव करपाक मेकळीक दिता हाचेर चर्चा जावंक जाय अशें विजयान म्हणना फुडें मुख्यमंत्र्यान ह्या वादान वांटो घेतलो. फाटल्या 60 वर्सांत कोणाचेरूच गुन्यांव नोंद जावंक ना आनी कोणाकूच कादयेंत घालूंक ना अशें मुख्यमंत्री सांगता. हेच इतल्या वर्सांक जावंक ना देखून हाच्या मुळाव्या एक्टाचेर अभ्यास जावंक जाय देखून सिलेक्ट कमिटीक धाडचें अशी मागणी विजयान केली. हाच्या वयल्यान मुख्यमंत्री आनी विजया मदीं उतरांचे फारपेट जाले. उपरांत हे बिल सभाघरांत मान्य जालें.
उटंगराच्या पावसाक लागून आसाम आनी मध्य प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी हुंवार आयला. शेनवारा दिसा मध्य प्रदेशांतल्या साजापूर जिल्ह्यांत ड्रायव्हराच्या बेजबाबदारीक लागून एका शाळेची बस हुंवारांत आडखळ्ळी. हुंवार आसून लेगीत ड्रायव्हरान बस मुखार व्हेल्ल्यान विद्यार्थ्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जालो, पूण गांवच्या लोकांनी वेळार धांवपळ करून ट्रॅक्टराच्या आदारान बस काडली म्हूण विद्यार्थ्यांचो जीव वाटावलो. दुसऱ्या वाटेन आसामांतूय पावसाक लागून ब्रह्मपुत्र न्हंयचे हुंवारांत उदक आसामांतल्यान जायत्या शारांनी भितर सरले. गुवाहाटीच्या जायत्या वाठारांनी हुंवार आयिल्ल्यान गाडयो, दुकानां उदका पोंदाक गेल्यात. ब्रह्मपुत्र न्हंयच्या हुंवाराक लागून आसामांतल्या सुमार 5,000 गांवांक फटको बसला. ताका लागून आसामांतले जनजीवन विस्कळीत जाला. अस्तंते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांगा राज्यसभा आनी लोकसभा ह्या दोनूय सभाघरांनी जोड रितीन कार्यावळ आयोजीत करून निरोप दिलो. ह्या वेळार उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हाजीर आसले. ओम बिर्ला हाणें संसदे वतीन राष्ट्रपती हांकां यादिस्तीक चिन्ह भेटयलें. ह्या वेळार राष्ट्रपती म्हूण काम करपाची संद दिल्ल्या खातीर आपूण देशांतल्या नागरिकांचो सदांच उपकारी आसतलो अशें राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हाणें म्हणलें. इतल्या मजगतीं द्रौपदी मुर्मू 24 जुलयाक राष्ट्रपती पदाचो सोपूत घेतली. राज्य सरकाराच्या रिणांक लागून गोंयची अवतिकाय श्रीलंकेवरी जावन गोंय दुसरी श्रीलंका जावपाच्या वाटेर आसा अशी खर टिका विजय सरदेसायान अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा केली. सरकार 28,800 कोटींच्या रिणांत आशिल्ल्याचे विजयान सगळ्या मुखार हाडून दाखयले. ताच्या म्हणण्या प्रमाण गोंयचे सरकार म्हणजे भाजपा सरकार राज्य सरकाराच्या रिणांक लागून गोंयची जी अवतिकाय आसा ती श्रीलंकेवरीन जातली आनी गोंय ही दुसरी श्रीलंका जातली असो आरोप विजयान ह्या वेळार केलो. आमोण्या पुला कडेन जाल्ल्या टेम्पो आनी मोटरसायकलीच्या अपघातान मोटरसायकल चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. शेनवारा सुमार रातच्या 8:00 हो अपघात जालो. आंतोन्सियो डिसुजा ताची पिराय आसली 25 वर्सां. तो रावपी सांताक्रूज आर्डिबांद हांगासरलो. ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयिल्लें जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्लो तरणाटो गंभीर जखमी जाला. फोंड्या पुलिशेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण GA01U8482 ह्या नंबराचो टेम्पो माशेलांतल्यान सांखळे वयतालो जाल्यार GA07J7062 ह्या नंबराची मोटरसायकल सांखळेच्यान माशेलाच्या वाटेन येताली. दोनूय गाडयो आमोण्या पुला कडेन पावल्या उपरांत तांच्या दोगांय मदीं टक्कर जाली. ताका लागून मोटरसायकल चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. मडगांव दिकरपाल बस स्टॉपाची विकट परिस्थिती आसा. पावसान बस स्टॉपान उदक भरता. लोकांक थंय बसपाक लेगीत मेळना. पुराय बस स्टॉपाचेर चार वाडल्या. तशेंच बस स्टॉपाक कुशीक व्हड व्हड झाडां आसात. हालींसरा उटंगराच्या पावसा सयत वादळी वारें घोळटा. हाका लागून ह्या झाडांच्यो खांदयो तुटून बस स्थानकाचेर पडपाची शक्यताय आसा. त्या खातीर लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. शाळेचीं भुरगीं तशेंच लोक ह्या बस स्टॉपाचो आलाशिरो घेवपाक रावतात. कसली वायट घडणूक घडच्या पयलीं प्रशासनान हाचेर लक्ष घालून लोकांच्या सुरक्षिते खातीर हो बस स्टॉप दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
वास्को वाठारांत नूर अहमद ह्या दादल्यान ब्रोकराच्या नांवान वास्कोच्या भाडेकार लोकांक फटयला. लाखांनी पयशे घेवन हो ब्रोकर खंय तरी लिपून आसा. भाड्याच्या हेतान हो ब्रोकर लोकांक कडल्यान पयशे घेतालो आनी तो घरा भाड्याक दितालो. पूण आयज घरांचो मुखेली येवन त्या लोकांक घरा खाली करपाक सांगता. ह्या संदर्भांत वास्को पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्यार 20 दीस जाले तरी आयज मेरेन ह्या ब्रोकराचो पत्तो ना. सरकारा कडेन तशेंच वास्कोच्या पुलिसांक ह्या बेघर लोकांनी विनवणी केल्या. बेगोबेग ह्या ब्रोकराक सोदून काडून ह्या लोकांक न्याय दिवचो अशी मागणी वास्कोच्या भाडेकारांनी केल्या. पावसाचो नेट कायम आशिल्ल्या कारणान भात शेतां रोवपी शेतकारांच्या तोंडार हांसो फुल्लो. शेतकारांनी भात शेताचें काम नेटान सुरू केलां. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी भात लुवणीच्या कामाक नेटान सुरवात जाल्या. शेतकार शेतांच्या कामांनी मग्न आसात. पयलीं घरांतले सगळे लोक शेतांच्या कामांत व्यस्त आसताले, मात सरकारान नागरी पुरवठो येवजणे अंतर्गत कमी दरान तांदूळ दिवपाक सुरवात केल्ल्यान हालींच्या वर्सांनी खुबशा शेतकारांनी शेत करपाचें सोडून दिलां. पूण गोंयांतल्या 70 पेडण्यां दिवचल आनी हेर कांय म्हालांतल्या कांय गांवगिऱ्या वाठारांनी लोक आजुनूय शेत रोयतना दिश्टी पडटात. पेडण्यां रवळनाथ स्पोर्ट्स क्लबान होमिओपॅथी चॅकअप आनी रक्तदान शिबिराचें आयोजन केल्ले. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयऱ्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान बरे विचारूय परगटायले. अपेक्षा धरिनासतना कामां करप गरजेचें. जल्मा सावन मनीस नांव घेवन येना. जल्म ते मरण मेरेन वेळ आसता तेन्नाच नांव कमोवपाची संद मेळटा. ह्यो संदी बऱ्या तरेन वापर करून जिवितांतलो बरो खीण घडोवप आसता. तेन्नाच तो बरो नागरीक जावंक पावता अशें मुखेल सोयऱ्यान आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. तशेंच ह्या कार्यावळी वेळार डॉक्टर मिलिंद खानोलकर, डॉक्टर सचिन कुट्टीकार, पेडण्यां नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष माधव शेणवी देसाय, डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी, डॉक्टर विष्णू गडेकर, डॉक्टर PV नायक आनी हेर डॉक्टर हाजीर आसले. फाटलो सप्तकभर कांदो आनी बटाटांचे दर 30 रुपया किलो विकताले. अचकीत 10 रुपया वाड जावन कांदो, बटाट आनी टमाट 40 रुपया किलो विकतात. सध्या पावस कमी आशिल्ल्यान दर समान आसा. पूण फुडल्या दिसांनी पावसान जरी जोर धरलो जाल्यार भाजी आनी फळांची दर वाडपाची शक्यताय आसा. फाटल्या दिसांनी टमाटांचे दर 100 वयर पाविल्ले. हो धक्को सर्वसामान्य लोकांक बसलो. पूण आतां पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून बेळगांव भाजी उत्पन्नाचेर हावळ आयला आनी ह्या हावळाक लागून भाजी कमी मेळपाची शक्यताय आसा. आतां कांय दिसांनी श्रावण म्हयन्यान भाजयेची मागणी खूब आसतली. ताका लागून भाजयेची दर वाडपाची शक्यताय आसा. काणकोण म्हाल्यांतले 3 धबधबे सध्या पर्यटकां खातीर केंद्रबिंदू थारल्यात. राज्यांत जरी हे धबधबे पोरणे आसले तरी शेजारच्या राज्यांतले पर्यटक धबधब्या कडेन वळोन येतात. अंदू पावस चड पडिल्ल्यान धबधब्याच्या उदकाचो प्रवाह वाडला. गांवडोंगरी पंचायत क्षेत्रांत भूपर आनी बामणपुडो अशे 2 धबधबे आसात. तशेंच खोतीगांव पंचायत क्षेत्रांत कुस्कें हांगा एक धबधबो आसा. काणकोण वाठारांत पुराय 3 धबधबे आस्पावतात. ह्या 3 धबधब्यांचेर शेकड्यांनी लोक भेट दिवपाक येतात. हे धबधबे जरी फामाद आसले तरी ह्या धबधब्यां कडेन वचपाची वाट मात सारकी ना. ह्या खातीर पर्यटकांक त्रास जातात. तशेंच मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवंक ना अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. ह्या सुवातांचेर वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा अशें थळावे लोक सांगतात.
अंदू आझादी का अमृत महोत्सव मनयताना केंद्र सरकाराच्या हर घर तिरंगा मोहिमेच्या घटाये खातीर देशांतल्या दर एक नागरिकान 13 आनी 15 ऑगस्ट मजगती आपल्या घराचेर तिरंगा हुबोवचो अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला। ह्या मोहिमेक लागून राष्ट्रध्वजा कडेन आपलो संबंध अदीक घटमूट जातलो अशें ट्वीट मोदीन केला। पावसान सध्या विसव घेतला ताका लागून भायर कडकडीत वत पडपाक लागला। पावसाच्या विसवाक लागून तापमानान कांय प्रमाणान वाड जाल्ल्याचे दिसून येता। ह्या सप्तकांत फकत 5 इंच पावसाची नोंद जाल्या जाल्यार आतां मेरेन वट्ट 80 इंच पावसाची नोंद जाल्या। वेधशाळेच्या अदमासा प्रमाण शेनवारा आनी आयताराक कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा। ओडिसाच्या भितरल्या भागांनी आनी लागसरच्या छत्तीसगडाच्या दर्यादेग वाठारांत चक्रीवादळ जावपाची शक्यताय आसा। ह्या परिणामाक लागून राज्यांत पावसाचे प्रमाण वाडूं येता। वेधशाळेच्या आंकडेवारी प्रमाण केप्यां, पेडण्यां, सांगे, फोंड्यां, काणकोण आनी वाळपय ह्या वाठारांनी चडांत चड पावसाची नोंद जाल्या। श्रीस्थळ काणकोणा हांगा श्री मल्लिकार्जुन देवळान 7 दिसां खातीर वार्षिक अखंड भजनी सप्तकाची सुरवात जाल्या। 28 जुलयाक भजनी सप्तक सोंपतले। सोमारा मोरखद पाटणे आनी पोणसुल्या वैष्णव ब्राह्मण समाजा वतीन 25 जुलयाक रातच्या 9 वरांचेर सप्तकाची पुजा मनयतले। ह्या निमतान गोमंतकाच्या नामनेच्या अंतर्नाद क्रिएशन ह्या संस्थेन सादर केल्लो मराठी भक्ती संगीताची कार्यावळ अभंग गंगेच्या कठावर आयोजीत केल्लो। ह्या कार्यावळीक गोमंतकांतले नामनेचे तबला वादक आनी संगीतकार यतीन तळावलीकर आनी नामनेची गायिका नरसिंह साने, गौतमी हेदे बांबोळकर हांच्या वांगडा धनराज मडकयकर हार्मोनियमा सयत पवन वळवळकर आनी हेर दिग्गज गायकांचो आस्पाव आसतलो। राखी पौर्णिमेक अजून 15 दीस आसात, मात आतां पासूनच राखयो बाजारांत पावल्यो। ह्या वर्साक हो सण ऑगस्टाच्या 11 तारखेर आयला। भयणी आपल्या भावाच्या हाताक बांदपाक राखयांची निवड करतना बाजारांत दिसतात। बाजारांत येवपी ह्यो रंगयाळी राखयो वेगवेगळ्या प्रकाराच्यो, भुरग्यां खातीर वेगळ्यो, व्हडल्यां खातीर वेगळ्यो। रंगयाळी मन भुलोवपी ह्यो राखयो ह्यो कमीत कमी 10 रुपयांच्यो आनी चडांत चड 500 रुपयांच्यो आसतात। भावाच्या मोगान हो मोल लेगीत कमी म्हूण भयणी आपल्या भावाक बऱ्यांतली बरी राखी निवडून व्हरतात। चवथीचे फाटभुंयेर महाराष्ट्रांतले वाद्य दुरुस्ती करपी कारीगर गोंयांत येवपाक लागल्यात। पंढरपुराचे एक कारीगर सुनील धुमाळ सध्या दिवचले शारांत येवन ताणें वाद्य दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात केल्या। ताच्या वांगडा ताची घरकान्न ताका मजत करता। फाटल्या 35 वर्सां सावन चवथीक सादारण 1.5 म्हयनो आसतना धुमाळ घराणे हे कारीगीर दिवचले येतात। तबली, पखवाज, समेळ आनी हेर वाद्यां ते दुरुस्त करतात। आमचेर गणपती बाप्पाची कृपा आसा अशें धुमाळ घोव बायलेचें म्हणणें।